तार न्हंयेच्या उदकांतली वेल काडप शक्य ना, कित्याक तर ही वेल जसजशी काडटा तशी ती वाडत वयता, अशें थळावो आमदार जोसुआ डिसोजान सांगले. तार न्हंयेवेल्या पुलाचें काम पुराय जाले उपरांत परतून एक फावट पळोवणी करून हे विशीं कितें करपाक जाता तें पळयतले, अशें ताचें म्हणणें. तार न्हंयच्या उदकाचेर वॉटर हायसिंथ जातीची वेल बळावल्या. न्हंयेंत उदक कमी, वेल जास्त दिश्टी पडटा. ही वेल काडून तार न्हंय नितळ करपाची मागणी 2018 सावन जायत आसा. सहकार भारतीय गोंय ह्या अधिवेशनाची चळवळ फुडें व्हरपाक युवा पिळगेची गरज आसा, अशें सुभाष फळदेसायान ह्या अधिवेशन कार्यावळी वेळार सांगलें. सहकार शिक्षाची मूल्यां घेवन कामां करची पडटलीं, अशी मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. बारीक प्रस्न सुटावे करप आनी देशाची प्रगती करप हें उद्दिश्ट भारतीय सरकार दवरून आसा, अशें सरकार भारत गोंय प्रदेश अधिवेशनाची मुखेल मोख आसा. सहकार भारतीची स्थापना भारतान 1978 सालांत जाली. गोंयांत ही चळवळ 26 वर्सां पयलीं सहकार भारतीय माध्यमांतल्यान पावली. ह्या अधिवेशनाच्या कार्यावळीचें उक्तावण मंत्री सुभाष फळदेसाय, मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी हेर मानेस्तांच्या हस्तुकीं जालें. गोंयच्यान कर्नाटकान वचपी प्रवाशी बशीचेर दाड घालून पणजे पुलिशेन वेगवेगळ्या ब्रँडाच्यो 97 सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो. बाजारांत ह्या सोऱ्याच्या बाटल्यांचो मोल 35,000 रुपया आसा. पुलिशेन सोऱ्याच्या बाटल्या सयत बसूय ताब्यात घेवन ह्या प्रकरणात 2 जाणांक ताब्यात घेतल्या. घडणुकेचो पंचनामो करून सोऱ्याच्यो बाटल्यो अबकारी खात्याच्या ताब्यात दिल्यात. पणजी पुलीस निरीक्षक निखिल पालेकाराच्या नेतृत्वा खाला बायल पुलीस निरीक्षक सपना गावस, हेड कॉन्स्टेबल नितीन गांवकर, पुलीस कॉन्स्टेबल साईश उसकयकार, सदानंद मळी, एर्मिया गुरैया, आदित्य मादोळकर आनी रामा गाडी हांच्या पंगडान ही कारवाय केली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाविशीं सरकारान पारदर्शकता दवरची अशी मागणी चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाच्या वांगड्यांनी केल्या. कला अकादमीचें नूतनीकरण करता म्हळ्यार पयलींच्या वास्तून नेमको कितें बदल करता तो सरकारान सांगचो, अशें तांचें म्हणणें. नूतनीकरणा उपरांत कला अकादमी पयलीं आशिल्ली तशीच दिसतली वा ते वास्तून आनीक कितें मोठो बदल जातलो, हे विशीं लेगीत सरकारान लोकांची म्हायती दिवची. दुरुस्तीच्या नांवा खाला सरकारान कला अकादमीचें बरेंच काम केलां. दुरुस्ती उपरांत कला अकादमीक हॉटेलाचें रूप तर येवचें ना न्ही, अशी भिरांतूय ताणें उक्तायला. गोंयांत मे म्हयन्याचे 14, 15, 16 आनी 17 तारखेर गडगड घालीत जगला मारीत पावस झडटलो, असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी हो पावस पडपाची शक्यताय आसा, असोय हवामान खात्याचो अदमास. हे आदीं हवामान खात्यान पावसा विशीं लायिल्लो अदमास सारको थारिल्लो. बंगालच्या उपसागरांत जाल्ल्या असनी चक्रीवादळाक लागून भारताच्या दर्यादेग वाठारांचेर बरोच पावस पडिल्लो. आंध्र प्रदेशाचेर ह्या चक्रीवादळाचो बरोच परिणाम जाल्लो, देखून आंध्र प्रदेशांत बरोच पावस वादळ जावन लोकांचे बरेच लुकसाण लेगीत जाल्ले.
कोलवाळ बंदखणीत परतून एक फावट मारपिटाची घडणूक घडल्या। हे फावट एका विदेशी बायल कैद्यान सुरक्षा रक्षक बायल कैद्याक बडयली। बंदखण प्रशासनान हे विशीं पुलिशेन कागाळ करूंक नाशिल्ल्याचें कळटा। सतत जावपी मारपिटाच्या घडणुकांक लागून कर्मचाऱ्यां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां। गोंयांत जो 120 इंच पावस पडटा ते पावसाचें उदक जर दोंगराचेर धरणां बांदून हें उदक आडोवन दवरीत जाल्यार भारतांतल्या उदकाचो उणाव आशिल्ल्या राज्यांनी तशेंच गल्फ देशांनी उदक एक्सपोर्ट करून थंयच्यान पेट्रोलाची एक्सचेंज करूं येता अशें वक्तव्य शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें केलें। तशेंच उदक हें मनशाची मूलभूत गरज आनी लोकांनी लक्षांत धरपाक जाय की गोंयांत तशेंच पुराय देशांत 2025 उपरांत उदकाचो उणाव जावं येता आनी ह्या उदकाच्या उणावा खातीर युद्ध लेगीत जावं येता अशें विधान मंत्री रवी नायकान केलां। पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ह्यो जरी आतंकवादी संघटना आसल्यो तरी तांचेर बंदी घातिल्ली ना अशें केरळा उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांत आयलां। RSS कार्यकर्त्यांनी खून प्रकरणांत CBIन चवकशी करपाची मागणी करपी याचिका न्हयकारून न्यायमूर्ती के हरिपाल हाणें हालींच दिल्ल्या आदेशांत म्हटलें की SDPI आनी PFI ह्यो हिंसाचाराच्या गंभीर कृत्यांनी वांटेकार जाल्ल्यो आतंकवादी संघटना आसात, हातूंत दुबाव ना। SDPI हो 2009 वर्सा स्थापन जाल्लो एक राजकीय पक्ष इस्लामाबादी संघटनेचो PFIचो राजकीय फांटो आसा। न्यायालयान ताचे आड केल्ल्या प्रतिकूल उलोवपांचेर प्रतिक्रिया दितना SDPI सांगिल्लें ती निरीक्षणां रद्द करपा खातीर आपूण एक याचिका दाखल करतलो अशें ताणें म्हणलें। मोपा विमानतळाचें काम पुराय जालां आनी 15 ऑगस्टाक विमानतळ उक्तें जातलें अशें नागरी विमान येरादारी खात्याच्या संचालकान कळीत केलां। तशेंच ETC टावर लेगीत तयार जाल्लो आसा अशेंय ताणें कळीत केलें। विमानतळ चालू जावपाक सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार रनवे, ETC टावर, ETC बिल्डिंग आनी जाय तशे प्रवासी हे आसल्यारूच खंयचेंय विमानतळ चालू जावपाक शकता अशें नागरी विमान येरादारीचे संचालक डॉ. सुरेश शानबाग हाणें सांगलें। कला आनी साहित्य महोत्सवाक लागून देशांतलो एकवट आनी अखंडता सुनिश्चित जावपाक म्हत्वाची भूमिका आसा। कला आनी साहित्याच्या माध्यमांतल्यान एकवट आनी अखंडता सुनिश्चित करपाक शकतात। तशेंच संवादाच्या तत्वज्ञानांतलो अविभाज्य घटक म्हळ्यार भास अशें मत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें उक्तायलें। शेनवारा पणजे आयोजीत केल्ल्या कुमाऊं साहित्य महोत्सवाचें उक्तावण राज्यपाला हस्तुकीं जालें। ह्या कुमाऊं साहित्य महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत ताणें आपलें मनोगत उक्तायलें। ह्या वेळार तांचे वांगडा प्रधानमंत्र्याच्या आर्थीक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देवरॉय, नामनेचे चित्रपट निर्माते राहुल रवैल आनी महोत्सवाचे संस्थापक सुमंत बत्रा हे मानेस्त हाजीर आशिल्ले।
पंडित योगराज नाईक बोरकार हांका आर्गा म्हणून योगराज नाईक प्रतिष्ठाना वतीन शेनवारा पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मेनेजर्स ब्रागांजा सभाघरांत स्वर योगी ही सांगीतिक कार्यावळ आयोजित केली। या वेळार योगराज हांचे वयले म्हायती पटाचे लोकार्पण केले। संवसारीक नामनेचो मुरली वादक पंडित रोणू मुजमदार हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले, जाल्यार पद्मश्री विनायक खेडेकार मुखेल वक्ते आनी IMBचो अध्यक्ष दशरथ परब मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। मुखेल सोयऱ्यान पंडित योगराज नाईक बोरकार हांच्या आवयचेर आशिल्ली कविताचेर भासाभास केली। गव निर्यातीचेर बंदी घातिल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर खर टिका केल्या। सरकाराचो गव निर्यातीचो निर्णय म्हळ्यार हे शेतकार विरोधी पावल आशिल्ल्याचें काँग्रेसीन म्हटलां, कित्याक तर उंचेल्या निर्यात किंमतीचो फायदो शेतकारांक मेळचो ना। देशा अंतर्गत गवाच्यो किंमती वाडिल्ल्यान ह्यो वाडिल्ल्यो किंमती नियंत्रणात दवरपा खातीर सरकारान गवाच्या निर्यातीचेर बंदी घातिल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा। काँग्रेसीच्या चिंतन शिबिराच्या दुसऱ्या दिसा काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेतली। या वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी जाप दिली। महाराष्ट्राचे सगळ्यांत व्हडले संकश्ट म्हळ्यार उद्धव ठाकरे आनी ह्या संकश्टा पसत महाराष्ट्राक वाचोवपा खातीर आमचे हनुमान चालिसा वाचपाचें काम सुरू आसा, अशें अपक्ष खासदार नवनीत राणा हाणें सांगलें। नवनीत राणा आनी तिचो घरकार रवी राणा दिल्लींतल्या कॅनॉट पॅलेसांत पावन ह्या जोडप्यान हनुमान चालिसा आनी हनुमानाची आरती गायली। ह्या वेळार दिल्लींत व्हडा प्रमाणांत राणा समर्थक हाजीर आशिल्ले। समर्थकांनी व्हडान जय श्रीरामाचो जय जयकार लेगीत केलो। दिवचले ट्रकान धपको मारिल्ल्यान अपघातांत मोटरसायकल चलोवपी तरणाटो नशिबान वाटावलो। हो अपघात शेनवारा सांजे पावणे 6 वरांचेर दिवचले बायपास रस्त्या वयल्या मावळिंगे जंक्शनाचेर घडलो। बायपास रस्त्या वयल्यान मोटरसायकल बस स्टँडाचे दिकेन येताली। मोटरसायकल मावळिंगे जंक्शना कडेन पावतकीच फुडल्यान येवपी ट्रक उजव्यान मावळिंगे रस्त्याचेर घेता आसतना मोटरसायकलीचेर धपको बसलो। धपको बसताच मोटरसायकल रस्त्याचेर आडवी जाली। मोटरसायकल चलोवप्याक किरकोळ मार लागला। पावसाळ्याक लागून ह्या खेपेक सगळीं कामां आडकून उरल्यात ती कामां पावसा पयलीं पुराय जातली अशें म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसोजा म्हणटा। म्हापशेचो पूल अवकाळी पावसाक लागून पुराय जावपाक पावलो ना, ताचें काम पावसाळ्या पयलीं पुराय जावन लोकांक त्या पुलाचो वापर करपाक मेळटलो अशें जोसुआन सांगलें।
म्हापशा मतदारसंघात येता त्या 5 वर्सां भितर भाजपात जायती उदरगत करतले। म्हापशेचे बस स्टँड ते नंदादीप इमारती मेरेन जमनी पोंच्यान लायटी घालतले, थळावो आमदार जोसुआ डिसोजान सांगले। 8 कोटीचो हो प्रकल्प टप्प्याटप्प्यान पुराय करतले। स्ट्रीट लायटीचे उक्तावण केल्या उपरांत तो सध्या उलयतालो। सद्याक 5च खांबे घातल्यात आनी 15 खांबे घालपाचे आसात। म्हापशेकारांक बेगीनूच जमनी पोंच्यान लायट मेळटली अशें जोसुआचें म्हणणें। बांदकाम कोयरा सयत वेगवेगळ्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाची सुविधा आसपी गोंय हे पयलेच राज्य। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले, सरकार गोंय कोयरमुक्त करपा खातीर वावुरता अशें ताचें म्हणणें। कुणय बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंय कोयरमुक्त करपा खातीर लोकांनी रस्त्यार आनी दर्यांत कोयर उडोवचो न्ही अशें आवाहनूय ताणें केलें। आदल्या सरकारान कोयर वेवस्थापना खातीर कितेंच करूंक ना, ताकाच लागून कोयराच्या राशींचेर प्रक्रिया करपा खातीर आमकां कोट्यांनी रुपया मोडचे पडटात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। सिने वास्को हांगा कुना चौका लागीं आशिल्ली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट गेले। दुकाना मुखार उदक भरिल्ल्यान दुकानदारांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याक कळयल्या उपरांत उदका पायपलायन दुरुस्ती कामाचेर सुरू केला। सकाळी फांतोडेचेर हे पायप फुटिल्ल्याचो अदमास आसा अशें थळावे सांगतात। थंयचे गटार सारके नाशिल्ल्यान उदक सारकें वचूंक पावलें ना, ताका लागून कुना चौकाच्या रस्त्यार उदक भरतूच उरतलें। उदका पुरवण खात्याक पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच देखरेख करपी आनी कामगारांनी पायपलायन दुरुस्ती करपाक सुरवात केली। करसवाड्या म्हापशा महामार्गार 4 म्हयने जाले उदकाची पायपलायन फुटून उदक शेतांनी फुकट व्हांवता। हांगसर लोक उदक ना म्हूण रडटात, वाडटी उदकाची बिलां लोकांची बोल्सां रिकामी करतात। आनी ग्रीन पार्क हॉटेला लागसार करसवाड्या म्हापशा महामार्गाचेर उदकाचो शिवड जाल्लो पळोवपाक मेळटा। हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना। अधिकारी आपलें काम करपाक चुकतात। तांच्यांनी ह्या गजालीची नोंद घेवची आनी जाता तितल्या बेगीन ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी थळावे लोक मागतात। पावसाच्या दिसांनी हुंवार घेवचे न्हू, लोकांची घरां उदकान तुंबची न्हू हे खातीर मुरगांव पालिकेन पावसा पयलींच्या कामांक नेटान सुरवात केल्या। पावसाच्या दिसांनी हुंवार येतलो असो भंय विरोधकांनी उक्तायिल्लो म्हूण पालिकेन पावसा पयलींची कामां सुरू केल्यात। तशेंच उदरगतीच्या वावराकूय गती दिल्या। देखून फुडल्या दिसांनी लोकांक ही केल्ली कामां दिसतली। प्रमास्थळ जुंता वसाहती लागीं आशिल्ल्या नाल्यांतल्या गाळ काडपाच्या कामांक सुरवात केल्या उपरांत दाजी साळकार उलयताले। ह्या वेळार नगरसेवक दीपक नाईक, आदलो नगराध्यक्ष कुयेल्लो आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले।
बंगालात तयार जाल्ल्या असनी वादळाक लागून गोंयांत जाल्ल्या वातावरण बदलाक लागून नुस्तेमारीच्यो बोटी तात्पुरत्यो बंद दवरल्या. ह्या बोटींक दर्यान वचपाक 18 मे मेरेनूच वेळ आसा. त्या उपरांत पावसाक लागून ह्यो बोटी बंद आसतल्यो. ह्यो बंद 2 म्हयन्यांनी चालू जातल्यो. ताका लागून सद्याक नुस्त्याच्या बोटीकारांक लुकसानाक तोंड दिवचें पडटा. बंगालात जाल्ल्या सन वादळाचो गोंयांत तितलोसो व्हडलो परिणाम जावचो ना अशें कळिल्लें, पूण नुस्त्याच्या बोटीकारांक मात लुकसाणाक सामोरें वचचें पडलां. आधार आनी मतदान कार्ड लिंक करपा विशींचे नेम सरकारान बेगीन जारी करूं शकता अशें मुख्य वेंचणूक आयुक्त सुशील चंद्रान सांगलें. आधाराचो तपशील जाहीर करप मतदारां खातीर स्वइच्छा आसतली, पूण कोण लिंक करिनात तांकां कारणां दिवची पडटलीं. पयलीं दर वर्सा फकत 1 जानेवारी कट ऑफ तारीख आशिल्ली. 18 वर्सां जातकीर मतदान वळेरेंत नोंद जावपाकूय जाय हाची गजाल आमी सरकाराक पटोवन दिल्ल्याचें ताणें सांगलें. आतां हे सुदारणेक लागून पिरायेची 18 वर्सां पुराय केल्ल्या खातीर वर्सभरांत 4 तारखो आसतल्यो. ही सुदारणा फाटल्या 20 वर्सां सावन आडकून पडिल्ली. मिलाग्रीस स्पोर्ट्स क्लबान FC सांखळीक टाय ब्रेकराचेर 5-3 गोलान हारोवन इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. सांखळेच्या इगल स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले सर्तीची ही मॅच सांखळेच्या पालिका खेळा मैदानाचेर जाली. 9 खेळगड्यां सयत खेळिल्ल्या मिलाग्रीस स्पोर्ट्स क्लबाक गोल करपाच्यो कितल्योशोच संद मेळिल्ल्यो. पुराय वेळेत मॅच गोल शुन्य बरोबरीत सुटली. उपरांत टाय ब्रेकरान मिलाग्रीस स्पोर्ट्स क्लबाचे नोएल विएगस, जोएल फर्नांडीस, सपनेश फोंडेकार, लिओन सौजा आनी दानिश अहमदान गोल केलो. जाल्यार FC सांखळे वतीन साईदत हणजुणकर, मोईज फ्लिचर आनी जयदीप चारीन गोल केले. गोवा स्कूल ऑफ फुल कॉन्ट्रॅक्ट बिना कराटे ओकिनावा मार्शल आर्ट्स अकादमी कडेन सलग्र सेन्सी सुरेखा कुंकळकारान आयोजीत केल्ल्या कराटे शिबिराक बरो प्रतिसाद लाभलो. ह्या शिबिरांत सुमार 50 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या शिबिरांत वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फिटनेस वाडोवप, ताकद वाडोवप, जागरूकताय, लक्ष केंद्रीत करप, ताण उणो करप आनी आपलें संरक्षण करपा विशीं प्रशिक्षण आनी मार्गदर्शन जाले. शिबिराचे समारोप सुवाळ्याक खेळा मंत्री गोविंद गावडे, VPK सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष दुर्गादास गावडे, रेशा कोरगांवकर, कराटेचे मुख्य प्रशिक्षक विष्णू नाईक हाजीर आशिल्ले. ह्या वर्सा मॉन्सून बेगीन दाखल जातलो आसलो तरी भारतांतल्या खुबशा वाठारांनी अजून कडक वत पडटा. ह्या वातावरणाचो त्रास मनशांक तशेंच प्राणी संग्रहांतल्या जनावरांक लेगीत सोंसपाक जायना. देखून गुजरातांतल्या अहमदाबाद प्राणी संग्रहालयांतल्या जनावरांक उश्णताये पासून राखण दिवपा खातीर खाशेली वेवस्था केल्या. उद्देगीक कूलर लायल्यात आनी जनावरांचेर उदक शिंपडल्यात. तशेंच जनावरांक टरबूज, कस्तुरी सारखे उमाशेचे खाशेलें अन्न दिवपाक सुरवात केल्या.